फेस्ताक घाल्ले फेरयेचे स्टॉल्स काडले तरी ओल्ड गोवा भर कोयराच्यो राशी म्हूण प्रुडंटान मंगळारा रिपोर्ट केल्लो. तितल्यार पंचायत जागी जाली आनी बुधवारा सकाळ सावन कोयर उखलूंक ओल्ड गोवा हालचाली. सरपंच म्हणटा फुडल्या वर्सा सावन खंय स्टॉलवाल्या कडच्यान कोयर काडचो म्हूण आनी वेगळे डिपॉझिट घेतले. लेबर काम चालू आसात न्हू, करतली ती. आमी कितें तसो अर्दो सांडून केन्नाच वचना आमी. पण आयज आमी वचून पळयलें आनी तांकां सांगलें बाबा सगळे झाडू वयल्यान आनी लेबर घातले. आनी आमची हांगसरली खंयचो खंयचो लोक हांगसर ओल्ड गोवा फेस्ताक येता तो लास्ट टायमारूच फेरयेक येता आनी ताका लागून ती फेरी उरता. फुडल्या वर्सा तेंचे पयशे डेपॉझीट दवरून जेन्ना क्लीन करता तेन्ना तेंचे हें करतले. 4 डिसेंबर मेरेन खंय PWDन कोयर उखलपाची जबाबदारी घेतिल्ली. ते उपरांत कोयराच्यो राशी जे पळय उरलां जे आमी कलेक्शन केलां आतां सद्या तेजे सेग्रिगेट करतले. ड्रायच गार्बेज 95% ड्राय गार्बेज आहा ती सेग्रिगेट करून आमी सालिगांव प्लांटार घालतले. ऑलरेडी आमी तेजे कडेन उलयलां की फेस्ताचे उरल्या म्हणून ती 5 तारीख पर्यंत येयल्ली आमची 4 तारीख पर्यंत ती सेग्रिगेट करतले. म्हणजे सुक्यानूच ती व्हरून धाडटले. जेन्ना 24 जेन्ना नोवेना स्टार्ट जाल्या टील आयचे डेटी पर्यंत आमी दर वर्सा प्रमाणे ही गार्बेज कलेक्शनाक स्पेशल करमळीची थोडी बायलां आनी दादले आसा तांकां स्पेशल आमी अपॉयंट करता हांगासर. 24 ते कशें करता ते सकाळचे क्लीन करता, रातचे क्लीन करता. आनी जेन्ना स्टॉल्स असल्या कारणान ती आनी हो ह्या फावटी कॉन्ट्रॅक्ट PWDन घेतलेलो की आमी कलेक्शन करपाचें आनी तिने हो गार्बेज ते पिकअप करताले. टील 4th पर्यंत ही गार्बेज तिने कलेक्ट करून गेली. फेरी 5 डिसेंबराकूच सोंपूंक जाय. पुलीस 4 डिसेंबर मेरेन आसता. उपरांत ते सुवातीक कोण वाली आसना. केन्ना पूण चडूय तकलेर बसून दिवपा येना. एडजस्टमेंट हे सगळे कडेन आहा. कळ्ळें तुका न्हू. एडजस्टमेंट आहा. बाबा हांव चिंत्ता बाबा म्हाज्या फ्रेंडाचो स्टॉल आहा न्हू वो काडटलो रे आज ना फाल्यां. पूण तो म्हणटा विशाल म्हाजो मनीस न्हू आनीक 5 दीस दवरया. तशें जावपाक जायना. कोणें लोकांक शॉपिंग करपाक 5 तारखेच्या भितर करूनी. तेंकाय कळटलें 5 तारीख भितर आमी 5 तारीख लास्ट 5 तारखेच्या उपरांत ना. कित्याक 24 तारीख ते 5 तारीख पर्यंत एडजस्टमेंट हे जावंक शकता. कळ्ळें तुका. 5 तारखेच्या नंतर आमी चडूच फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसता. तेन्ना पर्यंत कितें जाता 24 तारीख ते 3 तारीख पर्यंत पुलीस आसता. म्हणजे आमकां काय प्रॉब्लेम आसना की व्हेहिक्युलर सारकी हें जाता. 3 तारीख जाली म्हणजे पुलीस गायब जाता थंयचे. 4 आनी 5 तारीख आमीच थंय पुलीस आनी आमीच व्हेहिकल सगळें आमीच करचें पडटा. सुमार 600 स्टॉल. प्रत्येक स्टॉला कडच्यान पंचायतीक 250 फी. 15 लाखांचो ऑफिशियल गल्लो जमता आनी सादी नितळसाणूय ना. हो लाखांचो पयसो खंय उजार जाता ताची जाप ना. वेल्यान नितळसाणीक खंय फुडल्या वर्सा सावन वेगळे डिपॉझिट. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळयेकार.